एकच गजाल दिसता आयच्या ह्या घडयेक की एब्सोल्यूट ऑनलायन टिचिंगांतल्यान खंय तरी आमी अशी स्टेजीचेर पावल्यात बिकॉज ऑफ वॅक्सिनेशन आनी गोंया भितर तर आमी 90%च्या वयर पावल्यात एटलिस्ट फर्स्ट डोस तांचो जाला तो की आज भास्कर नायक सर आनी मनोज हायब्रिडाचे उलयतात सो फ्रॉम ऑनलायन एटलिस्ट हायब्रीड उलोवपाची परिस्थिती 50% क्लासीक आज 50% घरा फाल्यां दुसरी 50% क्लासीक ते 50% घरा आनी ती ऑनलायन क्लास ह्या स्टेजीचेर आमी पावल्यात म्हाका इतलेंच दिसता की जेन्ना सरकार सांगता की जतनाय घेयात आनी हें करात म्हणून जशें ऑनलायन सक्सेस किंवा फेल्युअर करप आमच्या हातांत आशिल्लो तशेंच म्हाका दिसता ह्या स्टेजीरूय ह्या हायब्रीड स्टेजीर ते सक्सेस किंवा फेल्युअर करप आमच्याच हातांत आसा आमी पोरू म्हाका याद आसा ह्याच टायमार बोवाळ मारपाक लागिल्ले चवथीक अति उत्साह दाखयनाकात म्हारग पडटले म्हणून आनी मागीर आमगे कोणेच आयकलें ना आमी चवथीक तितलोच अति उत्साह दाखयलो आनी मागीर ज्या रितीन आमकां फर्स्ट वेव हिट जाली ते मागीर सहन जायना जालें ताजे उपरांत सेकंड वेवाचें कितें जालें तेंय आमी पळयलां सो आज जेन्ना आमी ह्या हायब्रिडाची गजाल उलयतात तेन्ना म्हाका दिसता की शिक्षक आसूं किंवा भुरगीं आसूं आनी 18 वर्सां वयलीं भुरगीं सो तुमकां आमी ह्या देशाचे विचार करपी नागरीक समजतात सो त्या जबाबदारेन हो सरकाराचो आदेश मानून घेवन वागचें इतलेंच मागता आनी थांबता